ज्या गोंयकारांकडेन पुर्तुगेज पासपोर्ट आसा तांकां पासपोर्ट रद्द करपी प्रमाणपत्राचेर व्हिसा वा विदेशांत वचपाचो परवानो सोंपेपणान दिवपाचो निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालयान घेतला। ह्या निर्णयाक लागून गोंयच्या पुर्तुगेज पासपोर्ट धारकांक थाकाय मेळ्ळ्या। केंद्र सरकारान हे विशीं परिपत्रक जारी करून ही माहिती दिल्या। ज्या गोंयकारांकडे पोर्तुगीज नागरिकत्व आसा किंवा पोर्तुगीज पासपोर्ट आसा तांकां व्हिसा किंवा परदेशांत वचपाचो परवानो मेळनासलो, कारण ज्यांचे कडेन पोर्तुगीज पासपोर्ट आनी पोर्तुगीज नागरिकत्व आसा तांचो भारतीय कायद्यानुसार पोर्तुगीज पासपोर्ट इंडियेन रद्द जाता। असो कायदो असल्या कारणान तांकां भायर वचपाक व्हिसा किंवा परवानो मेळनासलो। पूण आतांच नवीन केंद्र सरकार स्थापन जालें आनी गृह मंत्रालयान एक मोठो निर्णय घेतलो। तो म्हटल्यार आतां ज्यांचे पासपोर्ट रद्द करपाचो रिवोकेशन सर्टिफिकेट जर आसा जाल्यार तांकां भायर वचपाचो व्हिसा किंवा भायर विदेशांत वचपाक परवानो जो आसा तो मेळटलो। हेची मागणी जी आसा ती लोकसभा निवडणुके पूर्वी खूब फावटी हेची मागणी जाली की पासपोर्ट सरेंडर सर्टिफिकेट करच्या परस जर रिवोकेशन सर्टिफिकेट आसा जाल्यार व्हिसा दिवचो किंवा परवानो दिवचो अशी मागणी खुबश्या गोंयकारांची आसली। आनी ती मागणी जी आसा ती गोंयचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केंद्र सरकाराचेर केल्ली सुद्दां, पूण लोकसभा निवडणुकी खातीर हो डिसिजन जो आसा तो पेंडींग आसलो। आतां लोकसभा निवडणूक जाली, निकालू लागलो आनी केंद्र सरकार स्थापन जावन सगळ्यात पयलीं जो निर्णय आसा तो गृह मंत्रालयान हो घेतला की आतां ज्यांच्या कडेन रिवोकेशन सर्टिफिकेट आसा त्यांनी रिवोकेशन सर्टिफिकेट सबमीट करून भायर वचपाचो किंवा परदेशांत वचपाचो व्हिसा किंवा परमिशन हे मेळोंक शकता अशें गृह मंत्रालयान स्पश्ट केल्लेलें आसा। गोवा, दमन एंड दीव हांगासर जे गोंयकार रावतात किंवा जे नागरीक रावतात ज्यांच्या कडेन पोर्तुगीज पासपोर्ट आसा तांकां पासपोर्ट सरेंडर सर्टिफिकेट येवजी पासपोर्ट रिवोकेशन सर्टिफिकेट जे आसा ते सबमीट केले की भायर वचपाचो व्हिसा हो मेळटलो अशें गृह मंत्रालयान स्पश्ट केला। अश्यो अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले। पळयत रावत गोमंतक टीव्ही।